म्हाका बाबा बारी न्हू एक दीस एका मनशान जायत ताका वर्सां आसलीं 25-26 तेणें देवा लागीं हें मागणें केलें. तेणें देवा लागीं 3 वस्तू मागल्यो, रिचीस गिरेस्तकाय आनी आपली पिशवी सदांच आपली बॅग सदांच पयशान भरलेलें, बॅग फूल ऑफ मनी. दुसरी वस्त म्हणजे सदांच ताणें व्हडली गाडयेन प्रवास करप, ट्रॅवल विथ अ बीग व्हिकल. आनी तिसरी वस्त ताजे भोंवती सदांच तरणाटीं चेडवां आसूंक, ऑलवेज यंग गर्ल्स अरावंड हिम. तें ताजें मागणें आहलें. 3 वस्तू ताणें मागल्यात. थोड्या वर्सांनी तो देवाक गुणगूण लागलो, कित्याक ताका दिसलें देवान तुका 3 वस्तू दिवंक ना. पण 3 वस्तू देवान ताका दिल्लेत, कित्याक देवान ताका एक बरी नोकरी दिल्ली आनी ती म्हणजे बस कंडक्टर. तूं जाणा ह्या मनशा लागीं चड पयशे आसात, तूं व्हडली गाडयेन प्रवास करता आनी प्रवास करतना चेडवां आसतात. मुगाच बाबोने आज आमी सोबतून आयकलां जेजू म्हणटा, म्हजे नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागशात जाल्यार तो तुमकां दितलो. आमी बापा लागीं कितें मागल्यार तो आमकां दितलो, पूण ताका 3 कंडिशन आहात. पूण आमी ते भावार्थान मागूंक जाय. कसलो भावार्थ जायत? आमी मागचे आदीं तें आमकां मेळना असलो भावार्थ. दुसरो कंडिशन शक म्हणजे भरवासो. ताचे भरवासो धरून ते देव आमकां केदींच साणिना, जें मागतात तें आमकां दितात. आनी तिसरी वस्त म्हणजे जें मागतात तें देवाची इत्सा प्रमाणे आमी मागूंक जाय. हे 3 वस्तू आसल्यार आमी देव आमचें मागणें स्वताच आयकतलो. पण जायते फावटी आमी मागता आनी आमी म्हणटा देव आमचें मागणें आयकना. देव सदांच आमचें मागणें आयकता, जशें आमकां जाय तशें न्हू, पण देवाक जाय तशें. ही जाणवाय देवान आमकां दिवंक आनी बरो भाशेन भावार्थान देवाची इत्सा प्रमाणे मागूंक आज आमी खास देवा लागीं मागुया.